केपें शेलड्या वाठारांतल्या उसाक उजो लागून सगळ्या उसांचो जळून गोबोर जालो। उसाक साळावयलें उदक मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकारांचो हजारांनी टन ऊस सुकून काबार जाला म्हणपाचो रिपोर्ट प्रुडंटान कांय दिसां फाटीं केल्लो। आतां ऊस जळून काबार जाल्ल्यान शेतकारांचेर आनीक संकट आयलां। फायर ब्रिगेडूय वाराभरान पावली। सरकारान तांच्या प्रश्नांत लक्ष घालचें म्हूण शेलडेचे शेतकार मागतात। दनपारां वाली 12:30 जाल्ली असो उजो आयलो खंयच्यान कितें म्हणून कांय सजमल ना आनी लोकांनी जे पळय कश्ट केल्ले ते कश्ट सगळे उदकांत गेले। सरासरी 200-300 लोकांनी ट्राय केली उजो पालोवच म्हणून। फायर ब्रिगेडीक फोन केले, पुलीस डिपार्टमेंटाक फोन केलो, पूण कांय कारणाकून तांकां मातशें डिले जाली अशें दिसता। हे शेतकऱ्यांनी जे पळय पोटाक केल्लें ताचो कांय उपेग ना। आमगेलो सरकारान इतलो रिक्वेस्ट आसा आनी खास करून संजीवनी शुगर फॅक्टरी कडेन की जाता तितलो बेगीन तो ऊस मारून तो व्हरचो कित्याक ह्या शेळडे गांवा भितर टोटल 4 हेक्टर जमीन 40,000 स्क्वेअर मिटर एवरेज आसा 300 टनाची। तेन्ना 15 ते 20 लाख हे लॉस जाल्लें आसा। तेन्ना विचार विमर्श करचो आनी इन्स्पेक्शन करचें। GCA खाला आशिल्ल्या खेळां क्लबांक आतां पयशे आनी बऱ्या दर्जाचो ड्रेस दितले अशें GCAचो अध्यक्ष विनोद फडकेन उलोवन दाखयला। म्हापशा पेड्यां ग्रावंडार दोस्त क्रिकेट क्लबान घडोवन हाडिल्ले सर्तीचे इनामां वांटप कार्यावळीत तो उलयतालो। गोंय पुलीस ही सर्त जिखले। गोंय पुलिसां कडल्यान गोंयच्या टिमीक आनीक बरे खेळगडे मेळटले अशी आस्त फडकेन उक्तायली। Goa Police have won the finals, beating Youth Club of Khandwa by 7 wickets. आजकाल तुमकां खबर आहा आमी प्रत्येक क्लबाक डोनेशन वाटयला, तांकां ड्रेस दितात, तांकां किट दितात। अंदू आमी पयशां बरोबर तांकां ड्रेसूय दितात आनी हे ड्रेस सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार आमी बऱ्या क्वॉलिटीचे दितले। हांव अशें समजता की एक प्लेयरान तुमचें कांयच जावचें ना, कित्याक तुमी गोवा पुलीस म्हणजे सशक्त भुरगे म्हणून तुमच्या मार्फत खरें म्हणशीत जाल्यार आनी प्लेयर तयार जावपाक जाय। म्हटल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सांनी तुमी मेहनत घेवन हे प्लेयर आमकां आनी प्लेयर दिवं शकतले अशी हांव आशा बाळगता। हो टुर्नामेंट फक्त आमी इन्विटेशन फक्त 12 टिमीकूच इन्वायट केल्ले आनी त्याची आयज फायनल जाली आनी ते हितून गोवा पुलीस हे जिखलेले आसा आनी खांडोळा यूथ स्पोर्ट्स ऑफ खांडोळा हे रनर्स वन आसा। येशूच्या जल्माचो देखावो म्हळ्यार नातालांचो गोठो। गोठ्या शिवाय नातालां सोबनात, पूण हे गोठे आतां फकत मातयेचे आनी कड्डाचे उरूंक नात, तातूंतल्यो वेगवेगळ्यो कलाकृती आनी मेकनायझेशन आयलां। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले गोठे म्हळ्यार थंयच्या तरणाट्यांची एक कल्पकता पळोवंक मेळटा। नातालांच्या व्हिडियोंतल्यान पळयात येशूच्या जल्माचे तरेतरेचे देखावे। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराची रांगात सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट।
नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.